नितळाय म्हळ्यार खाण जेवण सेवपाचे रितीक संबंधित गजाल म्हूण समजल्ल्यांक आनी हे दिशेन मलगड्यांचे संप्रदाय आनी विधी पाळी नासलेल्यांक चुकीदार करतल्यांक वा असल्यांक मेळकुटी म्हूण लेखतल्यांक जेजून मेळोवपाचें आनी नितळायेचें जोगतें व्याख्यान दिल्लें सुवार्तेंत आमी वाचता. एके रितीन सांगचें तर नितळायेचे विधीची गजाल हात धुवपाक लागू करतल्यांक नितळाये खातीर काळीज धुवपाची गरज दाखोवन दिवन जेजून क्रांतिकारी चिंतप दिलें. विधींक लक्ती सुद्दाचाराच्या गी नैतीक सुद्दाचाराक जेजून चड वत्तू दिल्लो आमकां दिसून येता. जेजूची भितर तावन म्हणजे काळजांतावन भायर सरता तें वायट मनशाक मेळयतात म्हणली उतरां दैवीक आनी नैतीक साली काळजांत रोंबल्यात म्हणलें बासून सांगतात. कित्याक हेब्रेव चिंतपा प्रमाणे काळीज मनाचें आनी आध्यात्मिकतेचें प्रमुख अंग आसून मनशाच्या संपूर्ण भितरल्या व्यक्तित्वाचें केंद्र. ह्या अंगांत वा केंद्रांत नितळाय नासतना थंयसर कुसडाय आसून भायल्या धुवपा न्हावपाच्या नितळाये विधींक मात्र गुमान दिवच्यांक आसचो तो भितर भायर मनोभाव जेजून जोगतेपणी दाखोवन दिलो. मनशाक भितर तावन मेळयतात त्या गजालींची वळेरी भोव शीद आसून ह्या मेळकुट्या मनोभावांत तावन तुर्तान नितळ जावंक जेजू उलो दिता म्हणयेत. खोट्यो आलोचन्यो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, चोरी, खूण, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपटीपण, बासकाळपण, मत्सर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. आमी आमच्या काळजांत थोड्या मट्टाकपणी ह्या मेळकुट्या मनोभावांनी मेळी जावंकूच नाव म्हूण सांगूंक जाता. तर आयची काळीज नितळ करपाची साबू शिकाय सुवार्ता.